शिरगांव वाठारांत सध्या कोयराची समस्या उपरासल्या। मेळत थंय रस्त्या कुशीक प्लास्टिका सयत ओलो कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात। कोयराक लागून लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या आनी श्री लयराई देवीक लागून फामाद आशिल्ल्या शिरगांव गांवाची सोबितीकाय इबाडत चल्ल्या असो हुस्को थळावे लोक उक्तायतात। जाल्यार कोयर एकठांय करून लेगीत हो प्रकार थांबना अशें पंचायतीचे म्हणणें आसा। आता शिरगांव ग्रामपंचायत कारबेटी कलेक्ट करतात आसतना लोक हांगर सगळो कचरो हांगर उडयता। तो ग्रामपंचायतीन कितें तरी एक्शन घेवन तेंचेर कितें तरी कारवाई करची अशी हांव सांगता। कचऱ्याची समस्या आहा पळय ती खूब मोठी आहा। आमी पंचायती लेवलार आमी लेबर अपॉयंट केले आनी ती 4 लेबर आहा आनी म्हयन्याक 4 फाटी आमी ही गार्बेज कलेक्ट करता। आमी फक्त सुकी गार्बेज आहा पळय ड्राय तीच आमी कलेक्ट करता। आनी परंतु हांगा अशी हे समस्या आहा, लोक थोडे अशे आहा की हांगा हे उक्तड्यार हाडून कचरो उडयता। हांगा पळय आमची गांवाची जी सुंदरता आहा ती हे कचऱ्याक लागून सगळी नश्ट जाल्ली आहा। हांगा पळय देवळान हांगा लोक ह्या रोडान लोक येता, ते रोड पळयता तरी आमी कितें करता टायम टू टायम कितें आहा आमची कितें तरी हें वाचूंक जाय। आमी लेबर घालून आमी स्वताचें हें करून सुद्दां आमी हांवें स्वता कलेक्ट केल्ली आहा कळ्ळें तुका। पूण आतां हांव लोकांक हें आव्हान करता की तुमी कचरो आहा पळय तो आमी पंचायत लेवलार आमी अरेंजमेंट केला। सुको कचरो जो प्लास्टीक जें कितें आहा तें डोर टू डोर भोंवता तेन्ना तुमी तो थंय उडोवचो। असो हो उक्तडार उडोवच्या पेक्षा तुमी थंय आमचो जे हें कलेक्टेशन करता पळय तेंचे कडेन दिवचो। अशी गांवची आमची सुंदरता तुमी अशी विटाळू नाका, कित्याक हे लयराईचें स्थान हांगा लोक डेली येता। पयलीं कितें आसलें ओकेजनली म्हणजे जात्रेक जावं खंयच्या हेका, पूण आतां अशें आहा मंगळारचो ह्या देवळान लोक पळय येता तो सादारण पयलीं आमच्या नव्या मंगळाराक काल्याक येयनासलो पूण तितको लोक आज येता। आमच्या गांवाची सुंदरता तुमकां आव्हान करता की असो कचरो